नमस्कार येवकार गोवा टुडे राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स 30 मे पयली मायनिंग कॉर्पोरेशन खात्यांचे काम विजन डॉक्युमेंटा प्रमाण केंद्राच्या स्किमीचो 5,000 कोटीचो लाव ग्रामीण उदरगतीक नाबार्डाकडच्यान 250 कोटींचे रीण कोविड आसतना नवो वाहतूक कायदो लोकांक त्रासाचो दर्जेदार इन्फ्रास्ट्रक्चरा मेरेन कायदो स्थगीत करपाचो प्लॅन म्हणटा येरादारी मंत्री बीजेपीचो विरोध बिरेस्तारा केसी तेंकपाक आयल्या 600 583 केसी सगळ्यांत चड साश्टीत उपरांत पर्वरेचो नंबर पणजे तिसऱ्या नंबरार पाच नगरपालिकांक बेरेस्तारा 95 अर्ज निमण्या दिसा मेरेन एकूण 532 अर्ज वेंचणूक 23 एप्रिला कन्व्हेन्शन सेंटर बांदपाच्या नावान हजारांनी कोटींच्या जमनीचो घोटाळो सुदिनाचो आरोप सीएम मंत्रिमंडळ टीसीपी आनी आयटी खात्याचेर प्रश्न कोविड वॅक्सिनेशन यशस्वी जाल्यारच कोविडाक लागून जावपी मरणां जातली कमी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मागता स्वयंपूर्ण मित्रांचे योगदान मोपा एअरपोर्टाच्या कामाक चलपी ट्रक ब्रेस्ताराय दुसऱ्या दिसा ऑफ रोड सामको उणो रेट मेळटा म्हण संप आनी टॅक्सींच्या धरण्याचो तिसरो दीस ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस 2 दिसांनी रद्द करिना जाल्यार आंदोलन तीव्र करपाची शिटकावणी टॅक्सी नाशिल्ल्यान दर्यावेळेर ट्युरिस्टांचे हाल 30 मेच्या पयली मायनिंग कॉर्पोरेशन करतले म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले 84 खात्यांनी आपले विजन डॉक्युमेंट दिल्यात तातूंत केंद्राचे 122 स्किमी आसात काय पुराय केल्यात काय वाटेर आसात सरकारान ह्या फावट सगळे युटिलिटी सर्टिफिकेट क्लियर केल्यात नाबार्डाकडच्यान फक्त 2.5% सुमार 250 कोटींचे रीण घेतले केंद्राकडच्यान सगळ्या स्किमी सकयल 4 ते 5 हजार कोटींचे बेनिफिट घेवपाचे सरकाराचे टार्गेट ताजे टार्गेट डेट 30th of May ताज्या पयलीं जावपाक जाय म्हणून ताजी टार्गेट दिल्या ताका थोडोसो प्रोसिजरल आसा बट 30 मेच्या पयलीं ते कॉर्पोरेशन जे आसा पुराय फॉर्म जातले 84 डिपार्टमेंटाचे विजन डॉक्युमेंट्स जो आसा तो 84 डिपार्टमेंटा कडल्यान आमी करून घेतला ताजो कंपायल करून तो विजन डॉक्युमेंट आमच्या गव्हर्मेंट म्हणून दिलो वयतलो दुसरें सेंट्रल सेक्टर स्कीम जेचेर आमी पूर्णता म्हणजे 100% स्पॉन्सर्ड स्कीम आनी 90-10 90% फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया किंवा 70% फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अशा पद्दतीच्यो जवळपास 122 स्कीम्स वी हॅव आयडेंटिफाईड आणि त्यो स्कीम्स ज्यो आसा ह्यो काही स्कीम्स ऑलरेडी इम्प्लिमेंट करपाक सुरू केल्यो काही जाणांक आमी प्रपोजल धाडला काही जाणांचे जाता तितके बेगीन आमकां फंडिंग्स येतले काही पेंडींग युसीज आशिल्ल्यो फाटल्या 15-20 वर्सां पासून जो युसीज आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो युसीज आमी क्लियर केल्या फक्त 3 युसीज हे उरल्या ओके आमी 2 consulting firms have identified and which will be work in line with the Government of India which is the All India Institute of the Local Self Government हे आमचे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमी 2 फॉर्म्स फायनलायज केल्या विच इज वन इज ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट आणि ह्या वर्साक आमी 250 कोटीचेर पावल्ले आसा म्हणजे 40 कोटी वयल्यान 250 कोटी लोन हे फक्त 2.5% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर आमी घेतले अदरवायज आमकां 7% 8% घेवचे पडटाले नाबार्ड म्हणजे खूब वर्सां जाली गेली 12-13 वर्सां रेट कमी म्हणजे इल्ले कमी जायत येयल्ले तेज्या फाटल्या वर्सा तर ते 40 कोटीचेर आशिल्ले हांवें फाटले फावटी इम्प्रूव करून 80चेर येयले हे फावटी 250चेर आमी व्हरपाक शकले कारण नाबार्ड हे इट इज एन रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर RIDF लोन म्हणटा ताका रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट लोन डेफिनेटली फुडल्या वर्सा जे आसा ते आमी 500 कोटीच्या पर्यंत RIDFचे लोन घेतले हो आमचो टार्गेट आसा जेणे करून आमी 7%चे लोन घेवचे पडटले ते न घेता फॉर द कॅपिटल वर्क फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्या लोनाचो आमी यूज करतले
गोयात सध्या कोविड पॅन्डेमिक आसा. ह्या परिस्थितीत येरादारी नेमां खातीर वाडीव फायन लावप योग्य न्हय म्हण येरादारी मंत्री म्हणटा. गोंय सरकारान पयलींच 1.5 वर्स नवे नेम लागू करूंक ना. 1 मे येवच्या पयलीं कॅबिनेट नोट करतले. नवो कायदो 1 वर्स वा दर्जेदार रस्ते आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जायो मेरेन फुडें धुकलतले. गोंय बीजेपीचो नव्या नेमांक विरोध. नोटिफिकेशन काडून 2 दीस जाले नात रद्द करपाच्यो हालचाली. न्यू मोटर व्हेकल ॲक्ट जे लागू जावपा जाय आसले आमी ऑलरेडी 1.5 वर्स सुमार आमी गोंयान लागू करूना. आमी डिले केल्ले कित्याक आमी बरेचशे कन्विन्स नाशिल्ले की इतले हाय फायन्स आमचे लोकांक आमी लागू करपाचे म्हणून. बाकीच्योय स्टेट मुखार सरला आनी बाकीच्यो स्टेट आमचे बरोबर काल आमी तेंकडे उलयले तेन्ना तेणी सांगले आमी सगळे जॉयंट रिप्रेझेंटेशन करया आनी गोंयान सारके ल्हान स्टेटीन लागू केल्यार गोंयचो लोक खऱ्यांनी त्रासान पडटलो. आनी अजुनूय पॅन्डेमिक सिच्युएशन कंटिन्यू जाता आनी कंटिन्यू आसा. इन्फेक्शन वाडत आसा. सो खंयचे हे परिस्थितीन लोकांक चड फायन लावप म्हणल्यार सारकें न्हू. ताका लागून जे रिप्रेझेंटेशन आमी इमिडिएटली सेंटराक केले बिफोर 1 मे लॉंग बिफोर दॅट कॅबिनेट नोट मूव करून कॅबिनेट डिसायड करतले टू फॉर्मली कीप इट पेंडिंग फॉर द नेक्स्ट 1 year or till such time we have the best infrastructure in terms of road, in terms of signal, in terms of better traffic management. हे आमकां जेन्ना दिसता सादारणपणे बरें इम्प्रूव जाला तेन्ना आमी हे लागू करतले. गोंय राज्य बीजेपीचो सद्याक नवे नेम लागू करपाक विरोध. सामान्य लोकां कारण डिसिप्लिनी आसूं जाय ह्या मताचे आमी आसात. पण एखाद्याक फायन घातली म्हणूनच डिसिप्लीन येता अशें ना. तर अवेरनेस जी आसा ही तुमी करची आनी इमिडिएटली तो न्यू मोटर व्हेकल ॲक्ट जो आसा तो अवेन्सान दवरचो अशें आमी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केल्ली आसा आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय सांगिल्लें आसा आनी तांणी दोगांयनी सांगिल्लें आसा की 1-2 दिसां भितर इमिडिएटली निर्णय घेतले आनी ताचे संदर्भांतली कारवाई आहा ती थंय थांबयतली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी रिपोर्टर विक्रम नायक. बिरेस्तार दीस केसी 600 तेकल्यो. गोंयभर 583 केसी. पॉझिटिव्हिटी रेट 18.5%. सगळ्यात चड साश्टीत, उपरांत पर्वरीचो नंबर. पणजे 3ऱ्या नंबरार. सरकार पक्ष धरून विरोधकय आतां निर्बंध घालपाचे सल्ले दितात. सुदीन म्हणटा इकॉनॉमी म्हत्वाची काय लोकांची भलायकी ते सीएमान थारावचे. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्षय जागृताय आनी निर्बंधांची गरज उक्तायता. आप म्हणटा कोविड वॉरियर्सांक दिल्ले उतर पाळचे. न्यूझीलंडाच्या प्रायम मिनिस्टरान भारताच्या लोकांक बंदी हाडल्या. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक म्हाका विचारपाचो प्रश्न आहा की हेच मुखार गोंयांत तुमी करतले काय ना. इंटरनॅशनल टुरिस्ट म्हणटा तांकां तुमी बंद करतले की मुखार कितें करतले हें ताणें एसओपीन डिक्लेअर करचें. आज 297 केजी एकाच दिसा कळंगूट भागांत जाल्यो कश्यो जाल्यो. तांचे स्थापना दिनाचे सगळे फोटो जे मुखार आयल्या त्यांचे तोंडां मास्क आसा की ना ती पळया. सोशल डिस्टन्सिंग आसा की ना ते पळया. कारण ऑन एन एवरेज 227 वयल्यान एकदम काल 527 मुख्यमंत्री कितें सांगता इकॉनॉमी कॉलेप्स जातले म्हणून. हांव मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारता म्हाका सांगात गोंयच्या लोकांचें जे आरोग्य आसा तें इम्पॉर्टंट काय इकॉनॉमी इम्पॉर्टंट. हांव पळयतां की बरेच जे एज्युकेटेड लोक सुद्दां आसात ते सुद्दां थोडेशे भियेतात आनी तांच्यांनी न भिता स्वताहून आपणूय हें वॅक्सीन तोपून घेवं जाय आनी लोकांकूय कन्विन्स करपाक जाय कित्याक लागून बरें तें. हें जर आमी केलें आसत जाल्यार ज्या तरेन हे कोवीड पॉझिटिव्ह केसीस वाडटात तेजेर खंय तरी आमी नियंत्रण हाडपाक शकतले. आज ज्या तरेन मोठ्या प्रमाणात केसीस वाडत आसात आनी ताचेर जर आमी कंट्रोल करतले आसत जाल्यार आमी जी व्हडलीं व्हडलीं फंक्शनां आसत पार्ट्यो आसत हे सगळ्याचेर थोडीशी आमी कंट्रोल करचो पडटलो. सरकारानूय त्या संदर्भांतली पयर बैठक घेवन थोडे रिस्ट्रिक्शनां घालप अशें ठरयल्लें आसा आनी सरकारूय ताचेर सिरियस आसा. हे फ्रंट लायट कोविड वर्कर्स आपले जीव धोक्यान घालून आपले फॅमिलीचे जीव धोक्यान घालून ताणें काम केल्लें आसा गोंयकारां खातीर. पण आतां हो सेकंड वेव जी सुरू जाल्या ताका कंप्लीट सरकार जबाबदार आसा. तांकां हे टोकन हे म्हणटा जे टोकन एक कॉन्सोलेशन सरकारान तांकां वेज हायक दिले किंवा इन्शुरन्स. पण मुखेलमंत्रीन जर तांकां आश्वासन दिलां पे हायक करपाची 20%, इन्शुरन्स 50 लाख पर्यंत कवर करपाचें. म्हाका मुद्दम मुखेलमंत्रीक आनी तशेंच बाब विश्वजिताक विचारपा जाय अजून पर्यंत हें आश्वासन कित्याक जावना. वा तुमी परत जुमला केला जाल्यार तशें सांगचें.
मडगाव नगरपालिकेत दिगंबर आणि विजयाच्या उमेदवारा आड काँग्रेसीनेच उमेदवार घालपाचे सत्र चालूच आसा. काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो सचिव उस्मान खानान वॉर्ड नंबर 24तल्यान अर्ज भरला. ह्या वॉर्डात गोवा फॉरवर्डान विजय दिगंबरान समर्थन दिल्लो उमेदवार आसा. बेरेस्तारा 5 नगरपालिकांक 95 अर्ज आयल्यात. उत्तर गोंयांत 28, दक्षिण गोंयांत 67 अर्ज. 31 मार्च ते आयज मेरेन एकूण 532 अर्ज. पंचायतीच्या प्रभाग पोटवेंचणुकेक एकूण 10 अर्ज. तुझें नाव सांग आनी तुवें खंयच्यान फॉर्म भरला सांग. म्हजें नांव उस्मान खान शिगांव. हांवें नॉमिनेशन केलें वॉर्ड नंबर 24चेर जनरल. खंयच्या पार्टीचो सपोर्ट आसा काय इंडिपेंडंट? इंडिपेंडंट आसा. इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आहा. लोकांनी म्हाका अप्रोच जाल्ले की हांव कपडे जाल्ले सो इंडिपेंडंट करता. तूं काँग्रेसीचो एक्टीव कार्यकर्ता न्ही? एक्टीव कार्यकर्ता पूण कित्याक हे इलेक्शन घडटा चल्ल्या लोकल प्रमाणे चल्ले आसा वाडा बेस. सो काँग्रेसीचे कितें आसा ते हाय लेवलाचे ते MLAs ते आपूण पळयतले. सो दीस डिफरंट केसीस. तुमच्या आमदारा कडेन बीन तूं उलयल्लो बसता बीन? आमच्या आमदारांना आमकां सांगूं ना की तेंचो कॅन्डिडेट कोण आमचो आमदाराचो खबर ना. वॅक्सिनेशन सारख्या प्रमाणात जाल्यारच कोविडान जावपी मरणां कमी करूं येता. वॅक्सिनेशन मोहीम यशस्वी करपाक स्वयंपूर्ण मित्रांचे योगदान गरजेचें म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. स्वयंपूर्ण मित्रांनी दरेक पंचायतीत वचून लोकांची वळेरी तयार करची. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 191 स्वयंपूर्ण मित्रांक मार्गदर्शन केले. 19 डिसेंबर मेरेन स्वयंपूर्ण मित्रांकडच्यान खंय निकाल जाय. सरकार पंचायत पावड्यार वॅक्सिनेशन मोहीम सुरू करपाक सोदता. कोविडाच्यो केसीस डे बाय डे वाडपाक लागल्या आणि आमी ताका लागून आमी म्हटलां की लॉकडावन इज नॉट द सोल्युशन. एडवायज करप खूप सोंपें आसा बट आमी प्रिकॉशन जर घेतली म्हणून लोकां मदीं खूब मोठ्या प्रमाणात अवेअरनेस तुमी करपाक जाय. म्हणजे मास्क यूज करा, सॅनिटायझर यूज करा, सोशल डिस्टन्सिंग जालेच बट ताज्याय बरोबर वॅक्सिनेशना खातीर त्या ग्रामपंचायतींतल्यान प्रमोट करा. आज चल्ला एखाद्या वेळी सरकार वॅक्सिनेशन पंचायत वायज कॅम्प लावपाच्या विचारान आसा. कदाचित फुडल्या 8 दिसाच्या भितर आमी आमचो शेड्यूलूय बी पंचायत वायज ज्या पंचायती कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आसा थंयसर पंचायत वायज दितले. म्हणजे येता ते शेनवारा तुमी सेन्सिटायज करा, पंचायतीक सांगा लिस्ट रेडी करा म्हणून सांगात. म्हणजे अबाव 45 आसा ह्या जर लोकांक आमी दिवंक शकले 50% टार्गेट आमचो कंप्लीट जातलो. वॅक्सिनेशन इज ओनली द सोल्युशन. आमी जे मॉर्टेलिटी रेट किंवा बाकीचे सगळी कॉम्प्लिकेशन्स ही जर कमी करतले आसात जाल्यार वॅक्सिनेशन इज द मस्ट. आणि तितूरूय बी तुम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात वॅक्सिनेशनच्या बाबतीत सगळे जाण लोकां मदीं अवेअरनेस करतले. आमकां एप्रील पासून 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत आमकां हेजो रिजल्ट दिसपाक जाय. कन्व्हेन्शन सेंटर बांदपाच्या नांवान मंत्रिमंडळातल्या वांगड्यांनी स्कॅम केला म्हूण सुदीन ढवळीकाराचो आरोप. दोनापावला IT खात्याची 1327 कोटींची सुवात काडून फक्त 540 कोटींक दिता. गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो स्कॅम म्हूण सरकाराचेर फोग. अशे तरेचे घोटाळे मडगांवां आनी म्हापशांय करपाचो प्लान आसा म्हूण सुदिनाक दुबाव. कोविड वाडटा आसतना एक मोठो घोटाळो ह्या सरकारान काल कॅबिनेटाक डिक्लेअर केल्यो. IT डिपार्टमेंटाची जमीन 98,299 स्क्वेअर मिटर जमीन दोनापावला आसा आनी हीच जमनीत एक मोठो घोटाळो IT डिपार्टमेंट जमीन ऑक्शन करनासतना विकून परत गव्हर्मेंटान घेतल्या आनी ते सगळे पयशे पर्वरेच्या क्रिकेट स्टेडियमाक आनी थंय डेव्हलपमेंट करपाक वापरल्या. हो घोटाळो त्या वेळार एका मंत्र्यान केल्लो आनी ताचे फाटल्यान त्यातूंतले काही मंत्री इन्वॉल्व आशिल्ले तेन्नाय हांवें उलयल्लो. आज तीच जमीन परत ह्या सरकारांतल्या लोकांनी मुख्यमंत्री आनी जे कोण हातूंत इन्वॉल्व आसा त्या सगळ्यांनी परत विकपाक काडल्या अंडर PPP. पणजी PDA अंडर हो सगळो प्रोजेक्ट येता. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट इज द हेड डिपार्टमेंट फॉर दीस आनी ताजेर सगळ्यांत वयर आसा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. 1327 कोटीची लँड गोवा गव्हर्नमेंट PPP तत्वाचे 540 कोटी देता. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया.
मोपा एअरपोर्टाच्या कामाक चलपी 150 ट्रक बेरेस्ताराय दुसऱ्या दिसा ऑफ रोड सामको उणो रेट मेळटा म्हण ट्रकवाले हायवे कुशीक ट्रक उबे करून संपार. बाबू लोकांक मेळपाक सोदिना भियेता कित्याक काय म्हणटा. पुलीस प्रोटेक्शन घालून बाबू आंदोलकांक मेळपाक पावलो. कंपनीचो निर्णय सरकार कांयच करपाक शकना म्हण बाबू उलयला. प्रश्न सुटना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतले म्हण मोगोचो प्रवीण आल्लेकाराची शिटकावणी. आयज आमी दुसरे दीस आतां हे स्ट्रायकाक हांगासर आहा सगळे जाण आनी 2 दीस आयज दुसऱ्या दीस जावन काल बाबूक हे सगळे कळ्ळां आसतलें डेप्युटी सीएमांक कळ्ळां आसतलें म्हणून आयज तेणी भियोन हे पुलीस धाडलेले आसा. पूण बाबूक इतले गट्स ना कितें हेंच्या फुड्यान येवन तांकां सांगपाक आनी तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. तो कित्याक भिता काय हांकां म्हाका कांयच कळना हो कित्याक भिता इतलो. तेणी खऱ्यांनीच ताका गट्स आहा जाल्यार हांगासर येवन तेणी तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे जाता तितले बेगीन. ना जाल्यार आमी हांगासर गाडयो आडावचे ना हांगासरूच आमी रावतले. पूण आमचे व्हडलेशे कितें मागणी ना आसा बारीक म्हणजे अशें रेटूच आमकां जाय आनी कितें लिगलान चलता तितलेंच आमकां करपाचें आसा. सो सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी हें आमी जें आंदोलन केलां तें सक्सेसफूल जावचें. पूण हातून सरकार दुर्लक्षपणा करता म्हाका कळना. कारण पेडण्या सुद्दां आमचो एक भाग आसा गोंयचो आनी आमच्या ह्या पेडण्या मतदारसंघान एक आमदार निवडून दिल्लो आसा. तो सुद्दां मंत्री मंडळान आसून सुद्दां आयज आमकां हांगा आयज दुसरो दीस आसा आमी रस्त्यार रावन आमचो अधिकार मागतात. आमचे भाव आसात अधिकार हक्क म्हणजे मागणी कितें तेंची की जो रेट आसा पर टन पर किलोमिटर हो तेंचो स्पेसिफीक मागणी आसा की अमको रेट आमकां दिवपाक जाय. तुम्ही निर्णय काढताले ह्या 2 दिसां तुम्ही निर्णय ना थोडीशी आयडिया तरी पेडणेकारांक दिसत ना. म्हाजेर घालूच नाका. तुका एकच सांगता तुमकां कितें चड मेळ्ळें खरोखरच म्हाज्या इतलो मनीस आनी खूब कोण ना. पण तेज्या खातीर हांवें 10 फावटी मागले तेज्या रिक्वेस्ट मागीर सुद्दां मागले आनी 1-2 फावट सीएमाक सांगलें. ते म्हणटा कितें आपल्याक थंय मेळटालो आपूण कित्याक दितलो आपूण दिना ना. बाकीचे कंपनी घालतात ते दितात तूं उलयता रे तो तशें उलयत ते तुका सांगलें. तूं कर मरे तेजे घरा वच घाल तेजे फुडें. गोवा टॅक्सी युनियनाच्या धरण्याचो 3रो दीस ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस रद्द करची म्हण तांची मागणी. तांणी आझाद मैदानार धरणें धरलें. फुडल्या 2 दिसांनी एक्शन घेवंक ना जाल्यार आंदोलन तीव्र करपाची शिटकावणी. युनियनाचो म्हणयारो बाप्पा कोरगांवकारान दिल्या. बाबू आजगांवकाराचेरय तांणी बरोच फोग काडलो. दुसऱ्या वटेन टॅक्सी नाशिल्ल्यान दर्यावेळेर ट्युरिस्टांचे हाल. 2 दीस आमी सगळ्यांक सांगलेलें बाबा जी कोणाची बाडी आहा कितें आहा ती बाबा सगळी मारून तुमी सोंपया. आनी आयज 3रो दीस आहा तो टोटल आमी पॅरलायज केल्लो आहा. सरकारान आमची चडूय मर्यादा पोवच्यो न्हू. आयज भुरगे हांगा वताचेर रावल्या आपल्या धंद्याच्या पोटा खातीर आनी हो धंदो जो आहा जो स्थानीक जो आमचो गोंयकार आहा ते गोंयकाराक तर मेळना जाल्यार आमी कदापी कोणाक दिवचोय ना. ही आमची आतां ठाम हें मत जाल्लें आसा. आतां इतले हांव इशारो दिता आयज 3रो दीस 4थो दीस फाल्यां आमी आसतले. सपोज फाल्यां परवा तर जायना जाल्यार हेका पूर्णपणे सुवेवस्था तर बिगाडली कितेंय वाटेर रस्त्यार जालें जाल्यार आमी गव्हर्मेंटाक पूर्णपणे हेका जबाबदार आसतले. आनी इतलेंय सांगता सपोज एकट्याक कोणाक तर आमच्या कोणाक अरेस्ट केलो जाल्यार आमची इतली तयारी आहा कितें तर सगळे आमी जेल भरो करतले. बाबू कितलो प्रामाणीक. बाबू पयलीं गेलो एमजीन मागीर गेलो काँग्रेसीन मागीर आतां खंयचे प्रामाणीक. अरे तेका इतलेंच सांगूंक सोदता आयज तर तुजे कडेन पयसो जाला आसतलो किंवा तुजे फॅमिलीन जाला आसतलो टॅक्सीवाल्या खातीर वतना सावथाचे तुका कितें ते सांगतले. अरे तुमी चाव 30 रुपयाचेर 300 रुपया चार्ज करपी मनीस तुमी आनी कसले प्रामाणीक म्हणून सांगता तुमी. जेन्ना तूं रोड शो करून गेलय भायर 3 दीस रावले 7 दिसांची बिलां दिले मरे तुजे पेपरार येयले मरे तूं प्रामाणीक. येल्ले दिसा आमकां टार्गेट करचे न्हू की आमी लुट्टा म्हणून. लुट्टा खंयच्या अर्थान लुट्टा पळय हें पयलें सांगचें. लुट्टा जाल्यार टॅक्सीकारांनी खंयसर कितले बंगले बांदले ही पयली शहानिशा करची. हांगाचे जमल्यार तांकां हांव सांगता की ह्या खेपे विधानसभेर तुमच्या मदलो आमदार धाडा ना जाल्यार बंद जावपाचें ना. तुमचो जो रिप्रेझेंटेटीव
तुमचो जर मनीस थंय ना जाल्यार हें बंद जावपाचें ना. सुकूर वाठारांत बारीक रस्त्यांचेर लोकांक त्रास जातात ते सुदारपाचे आनी हेर कामां कोरोनाक लागून उरिल्ली. ह्या कामाचे उक्तावण करपाक खंय बीजेपीच्याय पंचाक आपयल्ले. ऐन वेळार बीजेपीच्या लोकांनी पयलींच येवन फीत कापले असो आमदार रोहन खंवट्याचो आरोप. उत्तर गोंय झेडपी अध्यक्ष कार्तिक कुडणेकार म्हणटा झेडपी प्रचाराच्या वेळार लोकांक दिल्लें उतर पुराय करता, राजकारण न्हय. हांव फाटल्या दिसांनी जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक हांव कॅम्पेनिंगाक भोंवतालो तेन्ना लोकांक सुद्दां उतर दिल्लें की आमचो सरकार आहा जिकाना फुडें काम जे सुकूर पंचायतीक घेवन हें काम करतलो आनी त्या प्रमाणे हांवें काम जें आहा सुकूर पंचायतीक घेवन जे वांगडी सगळे आहा म्हाज्या वांगडा जे मानन उपाध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे नॉर्थ गोवाचे तशेंच हांगासर सरपंच आहा डेप्युटी सरपंच आहा तांकां सुद्दां हांवें वांगडा घेवन जे आयज उतर दिल्ल्या प्रमाणे सगळे उबे रावन ग्रामस्थाक घेवन आमचे ही जी कामां आहा ती कामां घडपा खातीर जे कामां बेगीनचे बेगीन जावपा खातीर भरपूर जे फायली आहा ज्यो भरपूर मेहनत घेवन जे मिनिस्टर अवेलेबल आहा ते इंजिनियर आहा ते टायमार तांच्यानी एस्टिमेट करून बेगीनचे बेगीन हें हाडलेलें आहा. सुकूरच्या भागान आनी बाकीच्या वॉर्डांनी एक काम नॉन प्लॅन अंडर रेव्हन्यू हेड घेतिल्लें 19,18,000 ते सातत्यान लोकांची जी गरज आशिल्ली ती गरजेची कामां पळोवन आमी घेतिल्ली. सो स्मॉलर रोड्स आर्टरी रोड्स जे खंय त्रास जाल्ले जे लोकांक बारीक डेली हाका एक्सिडेंट जाताले निसरून पडटाले त्या एरियेन आमी हे रस्ते घेतिल्ले. 2 वर्सां भितर लास्ट इयर कोवीड म्हणून उरलें आनी आतां आमी ह्यो सगळ्यो फायली पयलीं भायर काडून घेतल्यो. इनोव्हेशन प्लॅन करतकर एक्झिक्युटीव इंजिनियराक सांगलें की एन्श्युअर कर की प्रोटोकॉल इज मेंटेन्ड कित्याक आमकां डेव्हलपमेंटाक राजकारण नाका. एवरीबडी इज वेलकम टू जॉयन डेव्हलपमेंट. ताच्या खातीर बीजेपीचे जे कोण आसात जे कोण बीजेपीन गेल्या पंचायत जावं बाकीचे तांकां इनवायट कर आनी एक इनोव्हेशन हो टायम आमी शेड्यूल केला तांकांय आपय म्हणून. तांणी एखादी तो टायम पळोवन 1 वर पयलीं आज येवन इनोग्रेशन आपल्या मंडळ म्हणून कोण आयला आनी मंडळ ते हांगा म्हणटा अशें मंडळ आनी बंडळ म्हणून ते मंडळ आयला आनी बंडळ ठोकून गेला. करता आसतना स्वताक खबर तरी आसपा जाय कित्याक आयल्या ती. दोन दिव्यांग चले बापूय ना आवयच घर सांबाळटा तातूंत घराची छप्पर केन्नाय कोसळपाचें अशा संध्या मांद्रेकाराच्या फॅमिलीक मोगोच्या प्रवीण आल्लेकारान मदतीचो हात फुडें केला. ताणें तांचें घर सारकें करून दिलें. करूंक नाशिल्लें जाल्यार ह्या पावसांत कोसळटलें म्हण आल्लेकार सांगता. मांद्रेकार फॅमिली म्हणटा हाज्या पयलीं फक्त आश्वासनां मेळ्ळी आतां खंय मदत मेळ्ळी. आयज 20 वर्सां बाबू आजगांवकारा सारको हांवें मंत्री जालो पण तेणे कोणाकच गरिबांक आधार दिलो ना. आयज तो आमदार ना खंयच्या पदाचेर ना पण तो आयज स्वताचें कितें तरी दिता दिवपाची दानते आसपाक जाय. बेश्टी फटिंगपणाची भाशणां तो केन्ना करिना. हांव आयज ताचे कडेन 4-5 म्हयने काम करता. म्हाका ताचो एक पूर्ण विश्वास आसा की आमी खूब लिडरां वांगडा काम केलें पण असो एक प्रेमळ कमी उलोवपी पण काम करपी अशा नेतृत्वाक पेडण्यान स्विकारपाची गरज आसा. कित्याक अशें जर आमकां गरिबांक इतकी जर हेल्प करता सांगा इलेक्शनाक अजून ते रावोंक ना तेजे कडेन कितें पद ना तरी सुद्धा पयलीं आपल्या पदाचे पैसे म्हणून जर इतके आमकां जर हेल्प करता हांव तुमकां विश्वास दिता बायलांक सगळे आमच्या ग्रुपांतले म्हाका सपोर्ट करा आमकां सपोर्ट करतलो ही तुमकां इतके आनी ते बरें करू. त्यांचा प्रॉब्लेम असा आहे की त्यांना कमी दिसतं त्याच्यामुळे माझी जर परिस्थिती एकदमच कठीण आहे म्हणून सरांनी प्रवीण आल्लेकरांनी मला थोडी मदत केली. थोडी म्हणजे खूपच केली. आज कोण नव्हतं आमचं करणारं त्यांनी केली म्हणून मी आज हे आहे. काय केलं त्यांनी सगळं माझ्या घराचं म्हणजे वाशी लावले परत पट्ट्या लावल्या मेजची मजूर दिली आणि भरपूर काही केलं. ते माझे काम अशेंच आसतलें आख्या कॉन्स्टिट्युएंट पेडण्याक लागून कित्याक हांव खंय वयता पळय म्हाका कितें दिसता पळय तें हांव जाता तितलें बेगान करून दितलो. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक पेज टाटा स्काय ॲप जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगात मास्क घालात विस्कळ भोवात वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.